नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशना पयलीं आयतारा म्हळ्यार जुलैच्या 20 तारखेक सरकारान सर्वपक्षीय बसका आपयल्या. ह्या बसके वेळार संसदेच्या दोन्ही सभाघरांचे काम सुरळीत चलचे हे खातीर सरकार सगळ्या राजकीय पक्षांकडल्यान सहकार्य मागतले. ह्या म्हयन्याच्या 21 तारखे सावन फुडल्या म्हयन्याच्या 21 तारखे मेरेन पावसाळी अधिवेशन जातले. ह्या बसकेत मान्सून सत्राच्या अजेंडाचेर चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. येता त्या पावसाळी अधिवेशनात 8 नवी विधेयकां सादर जावपाची शक्यताय आसा. पाकिस्ताना आडच्या ऑपरेशन सिंदूर हे कारवायेंत भारतीय बनावटीच्या ड्रोनांनी ऑपरेशन सिंदूर ही कारवाय यशस्वी करपाक मोलाची मजत केल्या अशें CDS अनंत चौहान हांणी ड्रोनांची तुस्त करतना सांगलें. संरक्षणाच्या मळार भारतीय बनावटीच्या ह्या ड्रोनांनी आत्मनिर्भर भारताचे प्रमाण सिद्ध केला. ते दिल्लीत आयोजित केल्ल्या स्वदेशी बनावटीच्या UAV आणि CUS प्रणालीच्या कार्यशाळेत उलयताले. पाकिस्तानाकडल्यान जाल्ल्या ड्रोन हल्ल्यांत भारतीय संरक्षण दळ वा नागरिकांक कसलेच लुकसाण जालें ना अशें ताणें मुखार सांगलें. During Operation Sindoor on 10th of May, Pakistan had used unarmed drones and loiter munitions. None of them actually could inflict any damage to Indian military or civilian infrastructure. Most of them were utilized through a combination of kinetic and non-kinetic means, and some of them, in fact, could be recovered in almost intact conditions. We need to focus on combat in future in this particular lower airspace. The ability to use LEO satellites for control of USS, enhance communication and navigation services, and increase the range and functionality of drones manifold. Conventional drones that work on principles of line of sight data link are limited in range and capabilities. भारतीय चित्रपट क्षेत्रातले महान दिग्दर्शक आणि साहित्यकार सत्यजित रे हांची मूळ गावातली संपत्ती बांगलादेश सरकारान भूंयभरवण करपाचे थारायिल्ल्यान भारत सरकारान चिंता उक्तायल्या. बांगलादेश सरकाराच्या वांगडा मेळून संस्कृतीक विरासत वाटोवपा खातीर आनी पुनर्निर्माणे खातीर भारतान बांगलादेश सरकाराकडेन मजत करपाची इत्सा उक्तायल्या. बांगलादेशातल्या मैमनसिंह भागात सत्यजित रे हांच्या आशिल्ल्या घराचे संग्रहालय करपाची सुचोवणी भारत सरकारान केल्या. सध्या हे घर बांगलादेश सरकाराच्या मालकेखाला आसा आनी त्या घराची परिस्थिती खूपच इबाडल्या. ताका लागून हे घर भूंयभरवण करपाचो वावर सुरू जाला, जाचेर भारतान खेद उक्तायला. गोंय विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर रणनिती थारोवपा खातीर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी संयुक्त विरोधी पक्षांनी मंगळारा आपयल्ल्या बसकेक गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाय तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार आयले नात. काँग्रेस आमदार कार्लोस परेरा आनी एल्टन डिकोस्टा तशेंच आम आदमी पक्षाचे आमदार वेन्झी वेगस आनी क्रूज सिल्वा हाजीर आशिल्ले. हाचे वेल्यान विरोधकां मदले 2 गट परत एक फावट उक्ताडार आयल्यात. बसके उपरांत खबराकारांकडेन उलयतना गोंयकार आमचेर लक्ष दवरून आसात आनी आमच्या कृतींची पळोवणी जनता करतली. म्हजो कसलोच वैयक्तीक अजेंडा ना. हांव सरळ आनी नितळ आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सांगलें. सगळे राजकीय मतभेद कुशीक सारून विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन भाजपाचो मुखवटो देंवोवपाचें काम जावपाक जाय अशें आलेमांव हांणी सांगलें. Curtailing this session is a murder of democracy. This is what we spoke during that to the speaker, who is the custodian of the house, and he has to be neutral. But we saw that the speaker wants to push the agenda of the ruling dispensation, that is the ruling 33 BJP government. And लोकाले इतले प्रश्न आसा आणि हे प्रश्न to put it across to the government and try and get it resolved. This is the only forum that we get to discuss. During that particular time, what was discussed with today, most of the opposition MLAs discussed at what should be the strategy with regards to during the question hour, with regards to calling attentions, with regards to zero hour, and the relevant calling attentions were drafted today. We took signatures of all the people present here. आम आदमी पक्षाचे आमदार वेन्झी वेगस हांणी गोंयकारांचे प्रस्न विधानसभेत मांडपा खातीर आमी सरकाराचेर दबाव हाडटले अशें सांगलें. जायते डिस्कशन जालें आमगे पॉलिटिकल विंग आनी लेजिस्लेटिव्ह विंगा मदें आनी फायनली लेजिस्लेटिव्ह विंग हांव आनी आमगे इंजिनियर क्रूज
we came up to this that गोंयचे पासत जोरी तरी वे गोवा फर्स्ट मुठाय जाल्यार आनी गोंयचे इश्यू मुठाय जाल्यार रेस्ट एवरीथिंग शुड बी केप्ट असाइड. एंड यू हैव सीन लास्ट 3-3.5 वर्सां ज्यो असेंब्ली आज सेशन जालें तितले असेंब्ली सेशनान we as the legislative wing of the Aam Aadmi Party have always been united to take up Goa's issues. आणि आज देखून आम्ही उल्याक येले, आज डिस्कशन जालें. इट वॉज अ फ्रुटफुल डिस्कशन. कॉलिंग अटेंशन कितकोन घालपाची, 0 आवर कितकोन एड्रेस करपाचे, प्रायव्हेट मेंबर्स बिल ऑलरेडी एक सेट ऑफ प्रायव्हेट मेंबर्स बिल जाला, आता ह्या फ्रायडे सेकंड सेट वयतले. हळदोणेचे आमदार कार्लोस फरेरा हांणी विरोधकांक भौशीक मुद्दे मांडपा खातीर वेळ मेळपाकूच जाय अशें सांगलें. मीटिंग आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपयलो तो. इट वॉज अ व्हेरी गुड मीटिंग बिकॉज वी नॉट जस्ट झिरो डावन ऑन द क्वेश्चन्स आमचे आशिल्ले, वी ऑल्सो हॅड अ पीप इनटू द क्वेश्चन्स वीच द अदर्स आर टेकिंग, बिकॉज वी हॅव डिसायडेड टू वर्क ऑन द स्ट्रॅटेजी एज कॅप्टन वेल्झी हॅज एक्सप्लेन्ड एंड एज युरी बाब ऑल्सो हॅज सेड. बिकॉज आमी ऑपोजिशन आसून तुम्ही जाणात आमचे फायल्स पास करपाक, आमचे डेव्हलपमेंट करपाक आमी झगडटात. रुलिंगान आसून आनी तुमचें काम जायना तेन्ना रस्ते, उदकाचे, क्रायम, ड्रग्स सगळे तेंचे A to Z कॉलेप्स आसता. ते कुशाद जाल्यार लास्ट टायम आमगे मार्चान सेशन जालो तेन्ना हांवें लास्ट डे पासून सांगलेलो सीएम तो म्हणटालो टायम मुगे टायम एक्सीड जालो म्हणून. तेन्ना हांव सांगलो इन द फ्लोर ऑफ द हावज हांवें म्हणटा आमी ऑपोजिशन आनी आमकां थोडो टायम मेळटा, तुमगे रुलींग तुमगे सगळे खूश आसपा जाय. 114 वर्सां पिरायेचे धांवपटू फौजा सिंग हांकां फॉर्च्युनर गाडये खाला चिड्डून मारपी गाडयेच्या चालकाक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. फॉर्च्युनर चालक अमृतपाल सिंग धिल्लो हाका करतारपूर हांगा अटक जाल्या. पंजाब पुलिसेन फॉर्च्युनर गाडी लेगीत ताब्यात घेतल्या. अटक जाल्लो अमृतपाल सिंग धिल्लो हो कॅनडात काम करतालो. भारतात आपले घर बांदपा खातीर आरोपी घरा आयिल्लो. पगडीधारी बवंडर म्हूण फामाद आशिल्ले धांवपटू फौजा सिंग हांकां फॉर्च्युनर गाडयेच्या धपक्यान मरण आयलें. इस्पितळांत ताचेर उपचार चालू आसतना तांकां मरण आयिल्लें. हे विशीं अदीक म्हायती पंजाब पुलिसांनी दिल्या. इसमें जो अक्यूज्ड है उसका नाम अमृतपाल सिंह ढिल्लों और ये गांव दासूवाल गांव है, थाना करतारपुर में, डिस्ट्रिक्ट जलंधर में पड़ता है, वहाँ इसका गांव है. एज इसकी 26 ही है और ये कनाडा बेस्ड है. अभी कनाडा में वर्क परमिट पे है, वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे गया था. वहाँ ये अभी 23 जून को इंडिया में वापस आया था और इसके जो हाउस है उसकी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह वहाँ पे चल रही थी तो उसको ये सुपरवाइज कर रहा था. हमने जो 105 BNS जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है उस सेक्शन के तहत हमने FIR रजिस्टर की एंड 281 BNS रैशन नेग्लिजेंट ड्राइविंग के तहत, और इसको हमने यस्टरडे इसको अरेस्ट कर लिया है और जो गाड़ी ऑफेंडर व्हीकल था उसको भी हमने रिकवर कर लिया. भारत आणि इंग्लंडाच्या बायल पंगडा मजगती आयच्यान एका दिसाची खेळमाळ सुरू जाता. ह्या खेळमाळ्यांतलो पयलो सामनो साउथ हॅम्प्टनात जातलो. T20 खेळमाळेंत इतिहासीक जैत मेळ्ळ्या उपरांत भारतीय बायलां पंगड आतां एका दिसाची खेळमाळ आपल्या नांवाचेर करपाचो यत्न करीत आसा. हाचे पयलीं 5 T20 खेळमाळेची सर्त भारतीय बायल पंगडान 3-8-2 अशी जिखली. आयचो पयलो सामनो भारतीय वेळा प्रमाण सांजेच्या 5:30 वरांचेर सुरू जातलो. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव जावन आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो.
इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.